तुम्ही भुरगेपणांतली यादी सांगल्यो. तुमचेच कडच्यान एक फावटी एका कार्यावळीक हांवें आयकल्लें, तुमच्या भुरगेपणाक प्रॅक्टीस करपाची म्हणून एक खास अंदाज आशिल्लो तुमचो म्हणून, तुमच्या ग्रुपाचो, तुमच्या बरोबरच्या तुमच्या संगड्याचो. आमच्या आयकुप्यांक सांगशात. हांव प्रॅक्टीस खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा पळय थंय प्रॅक्टीस करतालो. गांवांत इगर्जे कडेन पासून जाणटे खेळटाले सकयल फुटबॉल ग्रावंडाचेर. इगर्जे मुखार धाकलो ग्रावंड आसतालो, थंय आमचे धाकले भुरगे खेळटाले, 8 ते 10-12 वर्साचे अशे धाकले. जेन्ना ते व्हडल्याचो गोलकीपर इगर्जेचे घाट वाचतकूच आमोरेचेर थोडे क्रिस्तांव भाव आशिल्ले ते घरा वताले. सगळे वचनाशिल्ले, थोडे वताले. गोलकीपराक वतालो, हांव रावतालो घरा वता म्हूण त्या वेळार हांव वचून त्या गोलार रावतालो. पयलो म्हाका खूब खुशीक दवरलो, तूं चड भुरगो आहा म्हणून. ग्रॅज्युअली म्हाका थंय एक चान्स पडटालो आनी जेन्ना म्हजें थंय परफॉर्मन्स पळोवन येयलें म्हजें कॉन्फिडन्स वाडलें आनी मागीर ही अशीच म्हजी सुरवात जाली. आनी एक दीस खेळटा आसतना डॉक्टर रमेश पिंत आशिल्लो पळय आशिल्लो आमचो शेजारी, तो फुटबॉलाचो सारको पिसो आशिल्लो आनी ताणें तसोच बुल फायट्स बी तालिगांव करतालो तो. ताणें कितें केलें, म्हजेर कॉमेंट मारलो फाटल्यान. तो जाण वळखतालो, फॅमिली वळखता, शेजारी आमचो सगळो. एक कॉमेंट मारलो कित्याक की म्हाका एक उर्बा हाडपाक म्हणजे हातूंत म्हाका एक एनकरेजमेंट करपाक. आनी तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें होच तुजो लुगार, हांगाच तूं खेळटलो फुटबॉल, गोलकिपरूच रावतलो आनी खंय तुका लुगार ना म्हणून. खरो फुटबॉल प्लेयर जातलो जाल्यार गोलकीपर ह्या 2 फातरां मदीं तूं राव म्हणून. मागीर ग्रॅज्युअली म्हाका सायडीक व्हरून सगळे आमोर जावन पासून काळोख जातालो. थंय पासून आसतना म्हणजे बॉल बी उडयतालो, डायवींग करतालो, टिप्स दितालो. आयतारच्या पासून पेशंट आसतना म्हाका रातचे ते बूक वाचतालो तो पुर्तुगालचे मॅगझीन आसतालें आ बॉल म्हणून. ताजे वयल्यान ते गोलकिपिंगाचे आर्टिकल रातचे उशा कडेन दवरतालो आपल्याचे. फाल्यां बोलीक दाखयतलो म्हणून. बोली म्हणटा तो हांव घरांत म्हाका बली म्हणटा, पूण ताणें म्हाका बोली नांव दवरलें. तें गांव भर नांव पावलें. आतां मडगांवकार बोली म्हणटा, हे बोली म्हणटा आनी घरांत म्हाका बली म्हणटा. सो म्हाका उलो मारतालो तो. पेशंट पासून आसतना उलो मारतालो आनी दाखयतालो म्हाका. रस्त्यार बडयेन पासून बरोवन दाखयतालो की एंगल मार्कींग, बॉल कशें धरपाचें, हँड पोजिशनींग ऑफ द हँड, सगळें शिकयतालो तो दोतोर म्हाका. म्हणजे ह्या महान मनशान तुमचे भितरले जे गुण आसात गोलकिपराचे ते सगळ्यांत पयलीं नोट केल्ले अशें म्हणया आनी तांणी तुमकां प्रोत्साहन दिलें.